गोटेगाळी ग्रामपंचायती भागात सतत पिवची उदक पुरवठा कमी जाल्ल्यान क्रोधीत जाल्ले ग्रामस्थान अधिकारी विरुद्ध असमाधान भायर घायले। सोमार सकाळी गोटेगाळी बहुग्राम पिवची उदक पुरवठा करचे घटकाच्या आवारात जमिल्ले ग्रामस्थान अधिकारी विरुद्ध आवाज उठयलो। गोटेगाळी ग्रामपंचायती भागात सारखे उदक पुरवठा जातीत ना। पिवची उदक दिया म्हण जानेवारी म्हयन्यांतच ग्रामपंचायतीक आणि जिल्हा पंचायतीक तशेंच स्थानिक आमदाराक अर्ज दिल्ली। आता मे म्हयनो सरल्यार बी सारकी उदकाची सोय ना। तेजेन क्रोधीत जाल्ले ग्रामस्थान आज एकत्र जावन प्रोटेस्ट केले। 8 ದಿವಸ 3 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟರೆ 4ನೇ ದಿವಸ ಇಲ್ಲ। ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜನವರಿಯಿಂದ ನಾವು ಈಗ ಜೂನ್ ತನಕ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿವೆ। ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ 16 ದಿವಸ ನೀರು ಬರಲಿಲ್ಲ। ಈಗ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕಾರಣ 8 ದಿವಸ ನಮಗೆ 9ನೇ ದಿವಸ ಇವತ್ತು नमगे नीर भरलेला। आता उदकाचे प्रॉब्लेम 6 वर्सां लागून चलती आसा, अजून पर्यंत सॉल्व जावंक तयार। प्रत्येक हायर मिनिस्टर पर्यंत MLA पर्यंत गेले तरी काय हेजे बद्दल आता हे जावचे ना। त्या निमित्ते आमगेले जाती बेगी हे उदकाचे प्रॉब्लेम सॉल्व करचे म्हणून हांव तांकां विनंती करता। आणि प्रत्येक व्यक्ती फाटी उलोवन घेवन प्रत्येक उदक सोडचे टायम ना काय ना नाती नासतना फाटी उलोवन घेवन उदक सोडटा। दुसरी कितें म्हणल्यार प्रत्येक आमकां उदकाचे प्रॉब्लेम खंयच्या परिस्थितीत एक दिवस सोडल्यार 8 दिवस ना। आणि दुसरी कितें आज जानेवारीच्यान आज 85 डेज उदक सोडला। आज 5 महिने पर्यंत 85 डेज पर्यंत उदक सोडला तुमी। आमकां प्रॉब्लेम जाल्लो आसा प्रत्येक जिल्हा मात्र बी त्या शिवाय आयताराक तेमकां ऑफ दिवचा म्हण ते हें करतात। आयतारा ऑफ दिवचे जरुरत ना, आयताराक बी उदक सोडूचा म्हण हांव तेमकां विनंती करता। त्या निमित्ते आमगे जातीत प्रॉब्लेम सॉल्व करचे म्हण हांव तेमकां मनवी करता। हांव अशोक राणे चित्तापुला पंचायती मेंबर। सांगचें म्हळ्यार हे तळे आमी ल्हान आसता तेन्ना आशिल्ले तळे इवन 60-70साक मागील फादर TDP प्रेसिडेंट आशिल्लो तेन्ना ते डेव्हलप करून घेतले। ते हे करून घेवन ते आदर करून घेवन ताका उदक तेणें पळयलो घर आजूबाजूक येता उदक पिवच्या मेळना तेन्ना डेव्हलप केलो 60-70साके। नंतर पंचायती सुद्दां ते डेव्हलप करताले तेंचे आजूबाजू कचरो काण घेवन किंवा हे काण घेवन। आतां पळयलां तेमी कितें करचें लागलां म्हळ्यार हे गार्बेजीस आमचे डंप करचें लागलां। ह्या 2019च्यान तेमी हे सुरू केले कोरोना टायमार। आणि ते फुल्ल वेस्टेज हाडून घेवन थंय जळोवन प्लास्टीक जळोवचे, मॅन्युअल वेस्ट ते जळोवचे, बाकी पॅड्स हगीज ते घाण घेवन थंय तितूंत उडयचे। घाण पुराय जावन ते घाण पुराय थंय माटलेचेर बसचे वचून ती मूस बसून घेवन ते मूस माटलेचेर माटले मार्केट आसा थंय नियर बाय स्कूल्स आसा, हेल्थ डिपार्टमेंट आसा, त्या शिवाय बालवाडी आसा, दवाखानो आसा। अशें आसतना सुद्दां तांकां आमी प्रधानाक आमी खूब वेळ हांवें तर प्रत्येक मिटिंगात सांगिल्लें आसा पण कोणीच हेजे बद्दल कांय केअर घेतलो ना। इवन जिल्हा सेक्रेटरीक सुद्दां आमी लेटर दिल्ले, हेल्थ डिपार्टमेंटाक लेटर दिल्ले पण तेजी कोणीय वासपूस केलो ना। त्या नंतर गजेंद्र नायकान तेजे एक व्हिडिओ काण सुद्दां सगळे डिपार्टमेंटाक सगळे तेंगेल्या आमगेल्या प्रधानाक सुद्दां दाखयलो पळय हे कितें केलां तुमी ते थंय डंप करनाका, गार्बेज हाडून घेवन थंय उडयनाका, हे लोकांक हेल्थ हॅजार्ड आसा। आणि तेजेन प्लास्टिकाचे हे स्लो पॉयझन आनी तेजेन कॅन्सर जावची लोकांक संभव आसा। आजकाल खूब कॅन्सर केसीस मेळटे आसात। त्या शिवाय म्हाका एनिमल हजबंड्रीच्यान बी आमी थंय 2-3 एनिमल मन पळयली तेन्ना दाखयलो हे पॉयझना निमित्त मेळ्ळे म्हणून। बाजून बालवाडी आसा, सगळे हेल्थ डिपार्टमेंट आसा, सगळे हांव सांगिल्लें आसा तुमकां त्या प्रमाणे थंय तेमी हाडून घेवन डंप करून घेवन आमगेलें क्लायमेट थंयचो क्लायमेट पुरो वाट केला। आमकां लोकांक पिवच्या उदक ना आनी आशिल्लें उदक तेजेन त्या तळ्या निमित्त कॉन्जर्वेशन जातालें। आमगेले एप्रील-मे पर्यंत ते तळे उदक उरताले तेजेन आमगेले आजूबाजू बांयक बी उदक उरतालें। आतां ते मे म्हयन्याक आतां फर्स्ट विकाक मेच्या ड्राय जावन गेलो। आतां आमकां पिवच्या उदक ना, 1-2 फूट उदक आसल्यार सांजे वेळ पर्यंत ते खतम जाता, कांयच उदक उरना।
थंय तुमी ते क्लीन करता आनी थंय ते उडोवचे बंद करून घेवन तुमी खंयच्या बाकीचे खूब अशे प्लेसीस आसात थंय व्हरून तुमी ते लॉकेलिटी करनाका भायर लॉकेलिटी नाय पण ना अशे थंय गार्डनिंग सेंटर करा एक सुंदर डेव्हलपमेंट कितें करा डेव्हलपमेंट आमी नाका म्हणना डेव्हलपमेंट जावचेच जाय आनी डेव्हलपमेंट जाले शिवाय सिटी सुदारना हे आमगेलें म्हणणें आसा आनी त्या प्रमाणे आमगेले नियर बाय लोक बी आमगेले सांगतात ते सॅग्रिगेशन सेंटर थंयच्यान काण घेवन थंय ते वेस्ट घालूं नजो दुसरो थंय कडेन तरी शिफ्ट करा इतलेंच आमगेलें तुमचे विनंती आसा ना जाल्यार आमी सगळे जाण थंय येवन बसतले आनी तुमकां आमगेले हंगर स्ट्रायक करतले आनी तेजे बद्दल सांगता तुमी तर काय हे तेजे घटकाचे तर हे करून खंय तरी दुसरे कडेन कन्न जाल्यार आमी तेजे जास्त आमगेले गांवचे लोक येवन सगळे तेजे मेजर हे जातले हय हंगर स्ट्रायक करतले त्या खातीर इतलेच म्हगेली विनंती आसा ते बंद घेवन थंयची ती घाण पुराय गांवभर पसरतली आनी तेजेन सगळे रोगराई जातली हे म्हाका निश्चित एमर्जन्सी पावसा पयल्या ह्या